मडगांव काणकोण महामार्गाचेर कुंकळे लागीं पांजरखणीन जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातान शेनवारा सकाळी एका कुटुंबातल्या 4 जाणांक आगताक मरण आयलें। धरून 6 म्हयन्याचें एक ल्हान भुरगें। ताचो बापूय गंभीर स्थितीन बांबोळे हॉस्पिटलांत आसा। अशीर आशिल्ल्या ह्या रस्त्यान ह्या अपघातांतल्यान आनीक बळी घेतल्यात। पूण इतली अपघाती मरणां जावन लेगीत अजून मेरेन हो रस्तो रुंद करपाचें कोणूच मनार घेना म्हूण थळावे लोक चाळवल्यात। वेंचणूक जातकीर रस्तो आडोवपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। पाजरखणी पेट्रोल पंप काडून आशिल्ली देवती काडटकीर आशिल्ल्या अशीर रस्त्यार हो भिरांकूळ अपघात शेनवारा सकाळी 7 वरांचेर जालो। कारवारच्यान मडगांव वचपी एका ट्रकान मुखार पळयनासतना एक गाडयेक ओव्हरटेक केलो आनी मडगांव वटेन येवपी मारुती स्विफ्ट गाडयेक धपको दिलो। दोनूय गाडयो रस्त्याच्या दोनूय वटांनी शेवटून पडल्यो। कारवारचे हे कुटुंब वास्को रावताले। घोव भायर आसतालो। शेनवारा तो दाबोळी विमानतळार पावतकीर ती कारवारा घरा वताली। सध्या घोव गंभीर स्थितीत हॉस्पिटलात आसा। 52 वर्सांचो कासिम सय्यद, 21 वर्सांचो सद्दाम कालिगा आणि 29 वर्सांची सबीना बेग ही आगताक थंयच सोंपली। तांची 6 म्हयन्यांची चली आर्या बांबोळे व्हरासर गेली। पुलिसांनी ट्रकाचो ड्रायव्हर दांडेलीचो 24 वर्सांचो मंजुनाथ अलयगाक अटक केल्या। आमचो रिपोर्टर थंय वरभरान पावलो तेन्ना पासून पुलीस थंय पावंक नाशिल्ले। सकाळी येवन तांणी जखमीक हालयल्ले तितलेच। पूण उपरांत ह्या अशीर रस्त्यार सगळ्यो गाडयो हो भिरांकूळ अपघात पळोवपाक रावताल्यो तरी येरादारीची गच्ची मुडी जाग्यार घालपाक एकूय पुलीस नाशिल्लो। आतां तर अनमोड घाट बंद केल्ल्याक ह्या महामार्गाचेर येरादारी सुमारा भायर वाडल्या। ह्या सगळ्याच घालपणाक लागून कुंकळेचो लोक सामको चळवला। पळयात ते कितें म्हणटात ते। सकाळी 7 वरांचे सुमार हिंगा एक्सिडेंट जालो। हो ट्रक वयल्यान वचपाचो आनी ती गाडी कारवार वचपाची। ही गाडी कारवारची डॅम आसा थिंगाची तीग जाता फॅमिली आसली। ती तेणें म्हण ताका तो येता जाणा ती येता जाणा तेणें तिका गाडी ओवरटेक केली आनी ऑन द स्पॉट मेले। तीग जावन सद्या ऑन द स्पॉट मेले आनी सिरियस आहे हॉस्पिटलान म्हणजे सांगून जाणा तो मरत ते मिडिया सांगिल्लें 365 की हो रस्तो रूंद करूयात म्हणून। और फाटी मिडियांनी हाडले आनी दाखयलें की कितें जातलें तें सगळें इकरा जावन मेले आनी तीग जावन बंद जावन मेल जाय हेच्या मुखार कितें चल्लां जाल्यार आमी म्हणटाय कितें हे एलिसा लागून आमी गपचूप आहाय। जरी तर एलिसा ना जाल्ले आहाय रस्त्यार रस बंद करताले। हे आतां एक्सिडेंट जाता ते आतां हेजी कोण चवकशी करता जाल्यार आमी मागताय आज कंपोजिशन पडे आहा ते PWD आमची फारीक करचें। अरे सोल्यूशन चोय कितें जालें तें हां जाल्यार हें आतां मुखार कोण वता कोण येता कोण येना जाल्यार आमी आपूण कितू पाट दाखयतलो दाखयलें कित्याक अनमोल बंद जालो आसा त्या खातीर ट्रॅफिक सगळें ह्यो जाता। हो एक्सिडेंट जालो पुलीस येयले आनी मेल म्हणून गेले। आयज ते पुलीस हाजीर आसपाक जाय हेचो कितें जाता आतां ट्रॅफिकचो कितें जाम जाता पुलीस ना कोण ना हेचो एलिसा लागून सगळो गोलगोल जाला। कारवारची गाडी वयताली हिंगच्यान आनी व्हडली गाडी जी पिकअप आहा ती कारवारच्यान येताली। सो ह्या रस्त्यार पांजरखणी रस्त्यार आतां वाडत आसा हें एक्सिडंट ते जेन्ना अणमोड बंद जाला हे साम बिजी रोड जावन जाला। PWDन जेन्ना अणमोडचो घाट बंद केलो पळय तेन्ना हिंग कितें तरी वाडोवपा जाय आशिल्लो रस्तो। हो आतां पांजरखणीच्यान कुंकळे पसून रस्तो इतलो बारीक आहा हिंग आतां वाडोवपा सोय आहा तरी पूण हिंग हें करनाय PWD। कितले जाण मेले? पाजरखणीच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत।